हॉस्बँड फिनायडीस हो म्हजो ल्हानसो वावर तुमच्या मुखार दवरता. कितेंय उंच सकल जालें जाल्यार तुमी म्हाका सुजमून घेतले म्हणून तुमकां आदींच फुडें देव बरें करूं म्हणटा. आनी हो म्हजो व्हिडिओ कोणें डावनलोड करून शेअर करचो न्हय. जाता जाल्यार हे व्हिडिओचें लिंक शेअर करून तुमी आमकां तुमचो आदार दिवचो. हो म्हजो व्हिडिओ फुडें व्हरूंक म्हाका जायते जाणांनी आदार दिला. तांकां म्हजे आनी म्हज्या आख्खे टिमीच्या नांवान हांव काळजाचे खोला एकतान देव बरें करूं म्हणटा. मेरी दुनिया मेरी दुनिया मेरी दुनिया तू ही रे मेरी खुशियाँ मेरी खुशियाँ मेरी खुशियाँ तू ही रे मेरी दुनिया मेरी दुनिया मेरी दुनिया तू ही रे मेरी खुशियाँ मेरी खुशियाँ मेरी खुशियाँ तू ही रे रात दिन तेरे लिए सजदे करूं दुआएं मांगू रे मेरी दुनिया मेरी दुनिया मेरी दुनिया तू ही रे मेरी खुशियाँ मेरी खुशियाँ मेरी खुशियाँ तू ही रे. अगो मना किती रे तू काय नाही रे बाबा, हांव चिंतान म्हजो पूत वाडोवन कितलो व्हड जाला पळय तो. ना तू कित म्हणत उलयता. तुगे एकलेलो पूत वाडोवन व्हडलो जाला आनी लोकां लागीं तेदी आहाय. माय माझ्या शर्टाक पॅन मारून जालो म्हाका कामाक वचपाक गो जाता. होय बाबा, घे. हे आडोन हे रडलो रेड दिसला. हेरू पासून मायक्रो काम कोण घेता. लॉज नालो डोमेस्टीक एनिमल. ओगी राव, तू भितर वच आनी तुजें काम कर. तुजें तोंड चड चलता. माय माय म्हाका तुजें बेसाव दी माय हांव कामाक वयता. बाबा, बरो करून वचा बरें. आनी रोखडीच यो. हांव तुजी वाट पळयली. बरें माय. बरो करून बाबा. बरें. बाय. देवा, म्हज्या पुताक सदांच तसोच राग आनी सांबाळ. ताका सगळ्या वायटांतलो राग आनी सांबाळ. खूब भाना तुमी दिसता तुगे चेड ससंगाक तुजे बरें एशको रावता म्हणून. तू कितें म्हणून सोदताय? ना गो माना रागा जायनाका. चल मुगे मुडो कितेंशें भुरगीं ल्हान आसतना माय पाय आपल्या जीव बरो कोताय. माय पाय म्हणजे तेमगे गिरेस्तकाय म्हणून भुरगीं एक फावट काजार जातोच तेगे बायल घरा येतली ती माय पाय ती वताय आजिना जाताय. ना, म्हजो पूत तसो करचो ना. म्हाका म्हज्या पुताचेर पुरो विश्वास. तो म्हाका केन्नाच सांडचो ना. माना तुज्या तोंडाक साकर पडो माना. अरे किती झालं रे सर टेन्शन काय त्याचं. अरे आधी आधी तुका सांगपा कितें किती झालं. अरे मुगे मरे लंडन वचपा जाला. आतां लंडन वचपा जाला थिंगा केदो काल जाता म्हळ्यार आज सकाळी घराको लायन कितें रे. कुठे अरे. अरे कोण बीफ घेवन येयला, कोण पोक घेवन येयला, कोण गाई मांस घेवन येयला, कोण बाकी बॉयलर कमी घेवन येयला, कोण हें घेवन येयला, कोण तें घेवन येयला, कोण हें घेवन येयला, कोण तें घेवन येयला. ते म्हणलं कितें. तेजी मरे वास येयना रे आनी हांवें ओपनूय कोण केलें ना देखलो म्हाका खबर ना तें कितें तें. हय हें जाल्यार सारकेंच केल्या. तें मरे लोकांक कोणाकूच जाय कोण वयत म्हूण घे येता ही सामान हाडणे. ना रे म्हाका दिसो तें जाण तूं कितें. ते पासपोर्ट ऑफिसांसून मरे फोन कोताय आसतले लोकांक. ना लोकांक दिवूंक पडटा मुगे पासपोर्ट जाल म्हणून. हय न्ही तेंय सारकें. तूं राव रे आतां वयत म्हूण तो पासपोर्ट केल मरे. हय पासपोर्ट केली पासपोर्ट केली आनी रेडी. हें कितें म्हणटा तें विजा माल मरे. विजा आं ती माताई हांवें रस्त्यान सांगितला मरे म्हाका ती विजा माताय म्हणून. ती हूंय माताई. ती मरे हय पयलीं हिंगा बाब बेकरी माताले आतां कोलवा शांती बेकरी आहा थिंग माता येयले वचोन चोय. येता रोखो हिंगारच मरे. सांग माता खंय वयता. अरे विजा थिंग माताय हावट्या ती भाय बॉम्बे माताय. आनी राव रे तूं लंडन वचोन फुलो तो तुका सारकी इंग्लीश कळटा. हय इंग्लीश कोटा इंग्लीश आख्खो कोर्स केला इंग्लिशाचो आख्खी ए टू झेड आख्खो हेच कितले शिकिला. एक दिसा म्हणून आख्खे इंग्लीश ते ऑल डिक्शनरी शिकिला. तूं कास्ता मरे न्ही. बरें
नको मरे हांव फकत 3 क्वेश्चन विचारता ना कळ्ळें हांव कोंकणीन विचारत मरे तूं ते इंग्लिशीन सांग आवय हांव एक सारको शुअर Sure सारको मरे? धाकटो आसलो भुरगीं उंच बरी येतालीं हें शिकोवंक सारको शुअर तेच जाल्यार विचारता पयलो क्वेश्चन विचार विचार एक तारवटी म्हणजे 20,000 हायन गेलो हे इंग्लिशीन ट्रान्सफर एक तारवटी मुगे 20,000 हायन गेलो हय एक तारवटी मुगे 20,000 हायन गेलो हय इंग्लिशीन सांग एक तारवटी मुगे 20,000 एक हायन मान तारवटी फोटो दात सोमते तुका इंग्लिशीन सांग म्हण मरे किती दा तिका बेगीन कर एक तारवटी मुगे 20,000 कळ्ळें सांग कळ्ळें सांग सांग वन सिमेंट 20,000 ईट तेच तो मरे बाबा चड बरें दुसरो क्वेश्चन दुसरा विचार दुसरो क्वेश्चन विचारता बेग बेग सांग चड टाइम घे नाका बरें आतां मरे तुका दुसरो क्वेश्चन विचारता कळ्ळें अरे विचार सांग हा बेग बेग शुअर शाण्या पात्राचें शीत ठाण्या हातराचें शूट हय इंग्लिशीन सांग क्लेवर मॅन स्टोर फूड आवय पेजात पेजात इंग्लिश सारको पेजात इंग्लिश बाबा तिसरो क्वेश्चन दुसरो विचार बाबा डापा डाप हांव आमचे फॅमिलीन व्हडलो मोडो हांव आमचे फॅमिली व्हडलो व्हडलो आय एम फॅमिली बिग कोकोनट अरे बाबा इंग्लिश गेम तो लंडन गेलो न्ही इतरो एअरपोर्टाचेर पावत बिडा तूं गोंय पार्सल करून ते पॅक करून गोंय कित्याक अरे आख्खे दिसा मोद इंग्लिश शिकला आख्खे आवय महाशेराम बरें बरें आवय 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 केसो माले नाक जावं सारकी तकली आजलीशी बारबशी आवय अरे बाबा कितें जालां अरे कित सांगा हांव घुसपलो मरे मा हांव सोडटा मरे कितें दीस बोला अरे चोय हे शिमऱ्या नट न्हू हय हे गांधीची एश चोयता हो गांधीची एश चोयता कित्याक लागून अरे इतलें कळना तुका तो एशान तेश कित्याक चोयतो ना रे कित्याक चोयता चोय पयलो तो एश चोयतालो हय कितुली वर्सां जालीं तेशी चोयतालो हय हेगे मरे मान ओडोन येयली दुकोन येयली कळटा हा तुका? सारकें न्हू एशी चोयल्या मान दुखत हय दुकोन येयली मग आतां तो एश चोयता हा ओके ओके शी हुशार मरे तूं हा चो येता कळ्ळें म्हाका आतां थँक्यू चल बरोबर सायडीचे वच तकली तुका तिंगा ए गाय गाय बी अरे अरे तेसो गाय ना रे हा गाय म्हळ्यार कितें आतां संवसार भितू मुगा बोलता आनी तूं आतां तें पयलीं कांय ना मामी माशेन तित्यूर तिमाय बापोल भयण बापोल भाव तें कांय ना मागीर? तें गेलें दॅट इज ओल्ड जनरेशन सांगत रे आज सगळें मॉडर्न जालां सगळें चेंज जालां हांव वयचोय भावा ब्रो म्हणटाय भयणी सीस म्हणटाय डॅडी पॉप म्हणटाय मामी मॉम म्हणटाय दोतरा डॉक म्हणटाय कित सांगत रे आं माको बंद ना मरे इतलें जाल ना एका लागून मरे तुका सांगत हांव ते पात्रोशीन कपला कडेन भोंवनाक रे मारे मला कबी यो मरे चिरीस बेरीस हा मरे हय न्ही एका ते जाल ना इतलें आनी आनी कितें जालां? उरला आनी कितें चोय घरा काम करचोय हय. ते बायले हाऊस वाईफ म्हणटाय हा. एशी लोकांले घरा हेळो मोचोय ते बायले होमलेस म्हणटाय आनी मोटरसायकल घेवन मडगो म्हणो भोंवना ते बायले रोमिंग वाईफ म्हणटाय आसता मरे इतलें जाल ना आनी उरला सांग. मासा मीठ म्हणटाय मिठा सॉल्ट म्हणटाय मुखार मुखार आनी जायता पोका दुकरा मास म्हणटाय गाये बीफ म्हणटाय हिंदू गाय आपल्या देव म्हणटा मुसलमान तेमगे देवा माता आनी क्रिस्तांव तेमगे देवा माता कित सांगत रे आनी आनी उरला आनी जायतो ना काजार जाल ते भुरग्यां मरे मॅरीड म्हणटाय आकवार आहा ते भुरग्यां अनमॅरीड म्हणटाय कित सांगत रे हा आनी मुजे असो चेड्या कित म्हणटाय तुजे असो तोंडाक हय. हेत म्हणटाय अरे खंय पावलो रावता मरे तुका ओके बेगीन यो आगो समंता कोणाक रावता आगो म्हजो बॉयफ्रेंड येवपाचो आसलो ताकाच रावताली आगो समंता तूं आनी कितें गो तुज्या बॉयफ्रेंडाच्या मायक एक दोडो ना मुगो तिका पडूंक पासून वीट येता तूं त्या घरान कशें रावतेले सॉरी आं तुका राग आयलो जाल्यार पूण हांवें की सारकें आसा तेंच तुका सांगलां नाजाल्यार तूंच चिंत आनी पळय तुका बरें दिसलेलें काजा जातून लोकांक तुज्या तोंडार मारल्यार की तुज्या सासूमायक एक दोडो ना म्हणून तिका पडूंक पासून जायना शी वीट येता तिका पडोवंकूच कशें रावतेलें तूं ते घरान बरें हा हांव येता तूं बरें करून राव हाय समंता होय सारकें ताचें
फाल्यां सासूमाईक लागून म्हाका लॉस भोगची पडटली. समंता समंता तू कितें चिंताय? रियो म्हाका तुका कितें सांगूंक जाय. कितें समंता सांग. पळय रियो, आमकां गांवांत नांव आसा आनी म्हज्या पापाक लॉस जालेली मानना. हें हांव सगळें जाणा, पूण तूं म्हाका कित्याक सांगताय? पळय रियो, म्हजो डॅडी म्हजो खूब मोग करता. ताका हांव सदांच खुशाल आसलेली जाय आनी काजार जावन पासून हांव ताका खुशाल आसलेली जाय. समंता सारकें सांग न्हय, गुणावून कित्याक उलयता? जरी तर तुका म्हजे लागीं काजार जावपाची कशी आसत जाल्यार तुवें तुजें कुड्डे मायन भायर घालची पडटली आनी तुजें घर तुज्या नांवार करचें पडटलें. समंता तूं फकाणां करताय न्हू? ना, हांव फकाणां करिना. आय एम सिरियस. रियो, तुवें तुज्या मायचे मदें आनी म्हजे मदें कोणाक एकट्याक चूज करचें पडटलें. तुका 2 वड्यांचे पांयां धरूंक मेळचें ना. द चॉयस इज युअर्स. समंता तुज्या मोगा पासत हांव तिका घरांतली भायर घालतलो, पूण गोरा म्हज्या नांवार हांव कशें करतलो समंता? तें म्हाका पडोंक ना. मर्डर कर, किडनॅप कर, तुका जाय तें कर, पूण तुजें घर तुज्या नांवार करपाचें पडटलें. नाजाल्यार म्हाका वेळ लागचो ना तुका गूड बाय म्हणून. समंता कितें म्हणा करूं, माय कशें करून भायर घालतलो, पूण हांव घर म्हज्या नांवार हांव कशें करतलो? तिची सायन हांव कशी घेतलो? कशी तरी हाडेन घालचीच पडटली. ना तर म्हज्या समंता म्हाका